डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी मसुदो कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीत मांडलो संविधानाचो आनी ताजेर चर्चा सुरू जातकच एक दिसून आयलें की थंय राजभाषा किंवा राजकारबारा खातीर भाशा किंवा भाशेचो वापर ह्या संबंधान कांय तजवीज नाशिल्ली. फक्त एकच तजवीज आशिल्ली की संसदेत हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान उलोवचें. हो विशय येतकच एक चर्चा सुरू जाली आनी ती खूब वाडली. चर्चा अशी सुरू जाली की गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्याचे चळवळी वेळार खूब फाटी म्हणिल्लें की आमच्या देशाक एक राष्ट्रभाषा गरजेची आसा आनी ती राष्ट्रभाषा हिंदी जावची अशेंय घडये सुचयिल्लें, कारण ती भास चड लोक उलयतात आनी चड लोकांक कळटा, समजता. कांय जाणांनी तो मुद्दो काडलो आनी आमच्या देशाक एक राष्ट्रभास आसूंक जाय असो मुद्दो मांडलो. हाका विरोध जालो. हाका विरोध दोन तरांनी जालो. एक म्हणजे एक राष्ट्रभास आसूंक जाय जाल्यार ती खंयची आसूंक जाय. कोणें म्हळें हिंदी, दुसऱ्यान म्हळें बंगाली ताजे परत प्रगत आसा, बंगाली कित्याक न्हय. दक्षिणेंतल्या कांय वांगड्यांनी म्हळें की इंग्लीश कित्याक न्हय, जी चलत आयल्या तीच चालू कित्याक दवरची न्हय. म्हणटा परत एक राष्ट्रभाषा जाल्यार ती खंयची हो एक वादाचो विशय जालो. आनी दुसरो विशय जालो तो असो की आमचो देश एक भाशीक न्हय. युरोपांतल्या कितल्याशाच देशां भशेन एक भाशीक राष्ट्र न्हय आमचें. आमच्या देशांत कितल्योश्यो भाशा आसात, भोवभाशीक ते. आनी हे भोवभाशीक रितींत संस्कृतायेची विविधताय आसा, कारण दरेक भाशेचेर एक संस्कृती आदारिल्ली आसा. भारतीय संस्कृतीच ती, पूण तिचो रंग वेगळो. म्हणजे वेगळे वेगळे रंगाचे पाकळ्याचे हे फूल जाल्लें आसा. म्हणटकच अशे परिस्थितींत भोवभाशीक देशांत एक भास चलची ना. जणेक भाशेक वयर काडची पडटली, त्या बरोबर त्या भाशेचेर आदारिल्ली संस्कृताय वयर सरतली आनी ते नदरेन आमच्या देशांतल्या संस्कृतायांच्या विविधतायेची उंचाय वाडटली. अखेरेक ह्या विशयाचेर कन्सेन्सस जालो. कन्सेन्सस दोन तरांनी जालो. एक, ही सगळी चर्चा आयकून के.एम. मुंशी आनी गोपाल स्वामी अयंगार हांणी एक प्रस्ताव मांडलो, जातूंत एक अख्खो चॅप्टर आमच्या संविधानांत आयलो, तो राजभाशे विशींचो. केंद्र सरकाराची राजभाषा खंयची आसची एक फरक लक्षांत धरचो की राष्ट्रभास हो विशय वेगळो. हांगा राजभास, राजकारभाराची भास केंद्र सरकाराची हिंदी आसची आनी प्रत्येक राज्याक अधिकार दिलो ताणें आपली राजभास ठरोवची. आतां हाजे फाटलो जो विचार आशिल्लो तो म्हत्वाचो, आनी तो विचार असो की ब्रिटिशां वेळार प्रशासकीय विभाग आशिल्ले, प्रेसिडेन्सी म्हणटाले तांकां. थंय भाशेचो संबंद नाशिल्लो. मुंबय प्रेसिडेन्सी म्हणटाले तातूंत आयची कर्नाटकाचोय भाग येतालो, महाराष्ट्राचोय भाग येतालो. म्हणजे ताका भाशेची बुन्याद नाशिल्ली. विचार जालो तो असो की जर प्रत्येक भास वयर काडटले जाल्यार ती एक केंद्र सरकार करूंक पावचें ना. ते खातीर राज्यां जी आमच्या देशांत केल्यांत, संविधानांत ही राज्यांची वेवस्था आशिल्लीच. संघराज्य आमचें, वेगळी वेगळी राज्यां आनी एक केंद्र सरकार. तर दरेक राज्य हें भाशेचे बुन्यादीचेर आसचें आनी त्या राज्याक त्या भाशेचो मोग आनी अभिमान आशिल्ल्यान ते राज्य ती भास वयर काडूंक पळयतले आनी भाशे बरोबरच त्या भाशेचेर आदारिल्ली संस्कृतायेची बी उदरगत जावंक पावतली. हो विचार म्हत्वाचो आशिल्लो
आनी ताका लागून तो सबंद चॅप्टर मुन्शी आनी अयंगार हांणी सुचयिल्लो संविधानांत आयलो आनी हाजेरूय लोकां मदीं वांगड्यां मदीं कन्सेन्सस जालो की राज्यां आसचीं आनी सगळ्यो भाशा आमच्यो संविधानान मानून घेवच्यो, राष्ट्राच्योच भाशा म्हणून मानून घेवच्यो आनी म्हणून 8वी अनुसूची आयली जातूंत त्यो भाशा खंयच्यो त्यो सांगल्यो. मागीर त्यो वाडत गेल्यात ती गजाल वेगळी.